2024 ची लोकसभा वेंचणूक काय दिसाचेर येवन पावल्या. काय पक्षांनी आपले उमेदवार जाहीर केल्या तर काय जाणांचे अजून ठरना. प्रचारान लेगीत बरोच नेट धरला. या लोकसभा वेंचणुकीच्या धुमशाणा मजगती गोंयची राजधानी स्मार्ट सिटी पणजीच्या शेजारच्या ताळगांव पंचायतीत वेंचणूक जाता. नमस्कार आणि येवकार तुमकां माय गोवा नेटवर्काक. आजची आमची स्टोरी आसा ती ताळगांव पंचायत वेंचणुकेचेर आसा. ही ताळगांव पंचायत वेंचणूक 28 एप्रिल 2024 ह्या दिसा जातली अशें गोंय राज्य वेंचणूक आयोगान जाहीर केला. ही वेंचणूक पक्ष पावण्यार जावची ना अशें राज्य वेंचणूक आयोगान सांगला. 11 वॉर्ड आशिल्ल्या ह्या पंचायतीचे वॉर्डा प्रमाण आरक्षण अधिसुचोवणी रिझर्वेशन नोटिफिकेशन सुद्धा जाहीर जाला. 11 वॉर्डा पैकी वॉर्ड क्रमांक 3, 4, 6 आणि 9 हे 4 बायलां खातीर, जाल्यार वॉर्ड क्रमांक 5 अनुसूचित जमाती शेड्युल्ड ट्रायब आणि वॉर्ड क्रमांक 1 हेर मागासवर्गीय म्हळ्यार ओबीसी खातीर आरक्षित जाहीर केला. हे पंचायतीत 9,206 दादले मतदार आणि 10,143 बायल मतदार मेळून वट्ट 19,339 मतदार आसात. ह्या वेंचणुके खातीर 26 मतदान बूथ उबारतले. वेंचणुके खातीर खर्चाची मर्यादा दरेक उमेदवारा खातीर 40,000 रुपया अशी वेंचणूक आयोगान नेमून दिल्या. सध्याचे सगळे 11 पंचवांगडी पणजेचे आमदार आणि मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांच्या तालिगांव प्रोग्रेसिव्ह डेव्हलपमेंट फ्रंट ह्या पॅनलचे आसात. ह्या पंचायतीचो कार्यकाळ 8 मेक सोंपता. ह्या वेंचणुकेचे वेळापत्रक अशें आसा. उमेदवारी अर्ज दाखल करप सोमार 8 एप्रिल ते बिरेस्तार 18 एप्रिल सकाळी 10 ते दनपार 1 मजगती. 19 एप्रिल 2024 सकाळी 10 वरां सावन उमेदवारी अर्जांची छाननी सुरू जातली. उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो वेळ आसतलो शेनवार 20 एप्रिल 2024 सकाळी 10 ते दनपार 2 मजगती. 20 एप्रिल 2024 दनपार 2 उपरांत फायनल कॅन्डिडेट लिस्ट जाहीर जातली. मतदान आयतार 28 एप्रिल 2024 ह्या दिसा सकाळी 8 ते सांजेचे 5 मजगती जातले. मतमेजणी 29 एप्रिल 2024 ह्या दिसा सकाळी 8 सावन सुरू जातली आणि निकालूय त्याच दिसा जाहीर जातलो. देव बरें करूं.